आमी लिमिट सेट करपाक जाय. ओके, लिमिट्स कॅन बी एनीथिंग. समज आतां बरें तूं होमवर्क सोंपयत नासतना टीव्ही पळोवंक जायना, या होमवर्क करनासतना भायर वचूंक खेळपाक वचूंक जायना, या जेवण काबार करनासतना आयस्क्रीम खावंक जायना. कसले तरी लिमिट्स, या यू कॅनॉट गो आउट आफ्टर 12 o'clock एट नायट, वॉट एवर लिमिट्स. एज पेरंट्स आमकां लिमिट सेट करपाकूच जाय. आतां कितें आसा, भुरगीं आमचे लिमिट्स एक्सेप्ट करचे ना. भुरगीं म्हणचे वय सारकें तुजें, हांवें म्हणजे जेवण काबार करूं ना म्हणून आयस्क्रीम तूं दिना, सारकें तुजें. ना, भुरगीं म्हणलें ना म्हाका जाय आयस्क्रीम. म्हणटच कितें आसा, जे लिमिट्स आमी सेट करतात ते आमी फर्मली बट कायंडली. आनी अशें खूब फावटी हांवें पळयल्या, आमी थंड आसल्यार आमी भुरग्याक लिमिट्स सेट करून दितात तेन्ना भुरगे आमचे आयकता. कित्याक आमी आमचे टेम्पर जे आसा आमी शेणयतात तेन्ना भुरग्यांक म्हणजे आमचो कितें म्हणटा एक वीक पॉयंट कसो मेळ्ळें तांकां. ओके, द बेस्ट वे टू लूज एन आर्ग्युमेंट इज टू लूज युअर टेम्पर. ओके, बट वेन वी आर काम, आमी सामकें म्हणजे थंड मनान आमी भुरग्याक सांगता आनी भुरगे उलोवंक दिना, म्हाका हें नाका तें नाका. आमी कितें तेंच म्हणटा, आय एम सॉरी, नॉट नेगोशिएबल. हें कितें जावपाक जाय तें जावंकूच जाय. समज कितें आसा की आमी निगोशिएट करूंक जाता जाल्यार तेन्ना आमी डिस्कस करूंक जाता. पूण थोडे वस्तू आसा जे आमी डिस्कस करपाक तयार ना, आनी ते आमी म्हणजे फर्मली भुरग्याक सांगूंक जाय की हांव डिस्कस करूंक जायना, हें अशें जावपाक जाय. आनी आमी कारण सांगूंक जाता, बरें कित्याक हांव अशें म्हणटात, कित्याक भुरग्याक म्हणजे ते रिजन तांकां जायच, कित्याक तूं अशें म्हाका सांगता. आनी समज ते भुरगे एक्सेप्ट करिना जाल्यार आमी म्हणूंक जाता ना, तूं व्हडलो जाता तेन्ना, तूं आवय जाता तेन्ना, तूं बापूय जाता तेन्ना तूं तुज्या घरान चेंज करूंक जाता, रुल्स चेंज करूंक जाता. पूण ह्या घरान रूल्स अशे आसतात. मॅडम, एक इम्पॉर्टंट प्रश्न, अतिशय संवेदनशील असो. ऑफ लेट वी आर सीइंग दॅट नंबर ऑफ सुसायड केसीस, स्पेशली अमंग चिल्ड्रन, अमंग गुड फॅमिलीज, अमंग गुड चिल्ड्रन आर इन्क्रीजिंग डे बाय डे. आणि हे जे आत्महत्येचे प्रमाण वाडटा तातूंत कितें जालां की जनरल पेरंट्स सुद्दां एक कॉशियस जाला. ही इज ऑल्सो लिटल बीट मीन्स ही इज ऑल्सो इन अ डायलेमा, वॉट टू डू एंड वॉट नॉट टू डू, हाऊ ही शूड बिहेव विथ whether to tell. It is not pressurizing. He expects, okay, my child should do well, so okay, she said, okay, abhyas kar rahe the, or she especially a girl child, she should not go out in a male company, whatever it is, like like what different relationships. It is naturally expected from a parent, a mother or father, that they should guide. But in this situation it is becoming very tricky, and day by day it is becoming more complicated. How you would like to address this issue? Yeah, I agree with you. It has become a very serious problem, and so often we find that there were no signs before. That's what the parent says. म्हाका कांयच खबर नासलें अशें घडटालें म्हणजे भुरग्याच्या मनान या लायफान. आतां कितें आसा, आमी भुरग्याचे लायफान कितें जाता पयलींसून आमकां खबर आसपाक जाय. प्रॉब्लेम कितें आसा, खूब फावटी आवय बापूय भुरग्याचे फिलिंग्स जे आसा, भावना जी आसा ती एक्सेप्ट करिना, कित्याक तांकां तें बरें लागना. कितें खोशी आसल्यार सगळ्यांक बरें दिसता, पूण राग आसल्यार, भुरगे एकदम सॅड आसल्यार, भुरगे फ्रस्ट्रेट आसल्यार आमी कितें करता, भुरग्यांक आमकां आपल्या बिहेवियरान दाखयतात तेन्ना आमी भुरग्याक सांगता अशें करनाका. मॅडम, एकच मिनिट, आय जस्ट इंटरप्ट. एक कॉल आयला तो घेवया आणि मागीर आय वुड लायक टू आन्सर. विल गो बॅक टू दिस. येस. हॅलो. हॅलो. या. अरे भुरगे भुरगे कितले शिकवल्या पासून उकडा सुटना, कितले शिकवल्या पासून दोग जा भुरगे हा, एकलो सेकंड फर्स्टाक हा आनी एकलो सेवेंथाक हा. एकटो फर्स्टाक आसा, एकटो सेवेंथाक आसा. आता कितें करपा तेका मातशें सांग. दोगांयकूय याद उरना. ना कितले शिकवल्या पासून याद उरना. एकलो फर्स्टाक आसा आनी एकलो सेवेंथाक आसा. अगेन थँक यू फॉर दॅट क्वेश्चन, व्हेरी इम्पॉर्टंट क्वेश्चन. आतां कितें आसा, याद, मेमरी जे आमी म्हणटात इन लर्निंग, ते इट इज द लोअस्ट लेवल ऑफ लर्निंग. what we say rote memory, by heart आमी जे करतात. आनी कितें आसा, समज भुरगें सोजमना जाल्यार ते बाय हार्ट करूंक जायना. बरोबर. केन्ना बाय हार्ट आमी करूंक जाता, जे कॉन्सेप्ट्स आसात पयलीं आमी सोजमोवपाक जाय. हय, एकदम सोजमोवपाक जाय, आनी ते रकडे करपाक आमी बाय हार्ट करूंक जाता. फॉर एग्जाम्पल टेबल्स. Okay, once I understood the meaning of tables, then I can by heart it. But very often what happens, and I have seen this again and again, भुरग्याक कांयच सोजमना, पूण टीचर कितें करता, क्वेश्चन आन्सर्स दिता आनी ते बाय हार्ट करून एग्जामीन यो.
पूण भुरग्याक समज वेदर इट्स इन एनी लँग्वेज मोस्ट ऑफन इट इज इन इंग्लीश दे हॅव टू बाय हार्ट ओके आनी भुरग्याक कितें ते ताका समजना म्हणटच ते बाय हार्ट करून एक शब्द मदीं विसरता जाल्यार आपल्या शब्दान तो कांयच बरोवंक जायना म्हणटच सगळें वयता मागीर तशेंच मॅथ्स आमी बाय हार्ट करूंक जायना कित्याक मॅथ्स विदाउट अंडरस्टँडींग यू कॅनॉट डू म्हणटच फर्स्ट वी मस्ट नो हॅज द चायल्ड अंडरस्टूड दीस कशें आमकां खबर आसूं जाता की भुरग्याक समजूंक आपल्या शब्दान सांग म्हाका शिकय आवय कितें सांगपाक बरें आतां हें तुवें वाचलां न्ही आतां म्हाका शिकय तुवें कितें वाचलां तें आनी समज भुरगें आवयक शिकोवंक जाता जाल्यार म्हणटच ताका कळ्ळें मागीर तो बाय हार्ट करूंक जाता जाय जाल्यार ह्या आपल्या शब्दान आय थिंक दिस होल रोट लर्निंग अनफॉर्च्युनेटली इज डिस्ट्रॉयिंग our children's learning experience. Yeah, in fact, at this point of time, I have got another question for you. Now, there is a lot of debate that the medium of instruction should be in English or Konkani. Yes. Or Konkani or Marathi. Yes. What is, as a, see, you have seen a lot of cases, see, and these are very interesting and challenging cases. What is your opinion? Okay. Now, I am going to speak from the child's point of view. Correct, absolutely. This is what I want. I'm speaking. मॅडम तुम्ही आता उलयतली ती भुरग्याक कशें दिसता त्या पद्दतीन उलयतली. होय, हांव भुरग्याच्या सायडार आसा. म्हाका कांयच पॉलिटिकल एजेंडा ना, पेरेंट्स एजेंडा ना, कोणाचें फक्त भुरग्याचें हांव सांगता. कितें आसा आमी लिटरसी शिकता तेन्ना लिटरसी म्हणजे रिडींग रायटींग मॅथ्स शिकता तेन्ना तेजे पयलीं ते भाशाचे सोजमणी ते भाशाचे स्पीकिंग स्पीच आमचे भितर आसपाक जाय ओके वेन वी अंडरस्टँड वी कॅन स्पीक देन वी कॅन रीड रायट इन दॅट लँग्वेज आतां एनी इंडियन चिल्ड्रन आर व्हेरी गुड इन लँग्वेजीस ओके बिकॉज आय थिंक म्हणजे ल्हानपणांसान आमी कितले भाशा आयकतात म्हणटच खंयचेच लँग्वेज इंडियन चिल्ड्रन शिकोवंक जाता आनी चड करून एवरी इंडियन चायल्ड स्पीक्स एटलीस्ट 2 लँग्वेजीस इफ नॉट मोर पूण कितें आसा विदाउट अंडरस्टँडींग अँड स्पीकिंग इफ वी ट्राय टू टीच द चायल्ड टू रीड अँड रायट वी आर डुईंग द रॉंग थिंग ओके सो खूब फावटी कितें जाता जे आमचे मातृभाशा आसा आमी घरान कितें उलयतात ते आतां आमी जाता तेन्ना 2-3 वर्सां ते आमी आयकतात मागीर आमी उलोवंक लागतात आमी सजमतात तातून आमी मागीर वाचपाक आनी बरोवपाक शिकतात जाल्यार दॅट इज द बेस्ट फॉर द चायल्ड म्हणजे थोडक्यान म्हणजे ज्या भाशेन घरान उलयतात ती मातृभाषा अशें गृहीत धरून त्या भाषेन जर भुरग्यांक शिकयले जाल्यार ते बेगीन शिकतात बेगीन समजतात आणि दे बिकम मोर म्हणजे लर्निंग एडॅप्टेबिलिटी वाडटा ते चिंतूंक जाता दे कॅन थिंक दे कॅन प्रॉब्लेम सॉल्व इन दॅट लँग्वेज बरोबर मॅडम एक प्रश्न आयलो आसा मातसो घेवया हॅलो या शैलेश कार्यक्रम म्हापशा साकून शैलेश बाबा विचारात प्रश्न हॅलो विचारात प्रश्न विचारात फेल जाला म्हणून एका चेड्यान गळफास लावन आत्महत्या केली हय तर ही आत्महत्या टाळू येता असली कित्याक ताणें केली काय ती बरा आसा प्रश्न in fact that is a continuation of my you know as we said it's a very important question आता कितें आसा we don't know okay why this child committed suicide पण we can guess okay we can try and understand चड करून तो फेल जावन तो इतलो निराश जाला तो इतलो ताका इतली लॉस आयली की लोकांक फेस करूंक जायनासलें ताका आनी ताणें चिंतलें गडे की इट्स बेटर टू डाय देन टू गो ऑन लिवींग आतां कितें आसा हे जे सुइसायड आसा सुइसायड करून आमच्या हातीन कांयच ना कितें म्हणजे ते करेक्ट करपाचें देखून दीस एड्युकेशन वी हॅव टू डू एज प्रिवेंटीव आनी कशें आमी तें प्रिवेंटीव एड्युकेशन दिवपाक जाय एक आवय बापूयक की जे तुमचे भुरग्याचे लायफान घडटा ओके बी इनवॉल्वड इन युअर चिल्ड्रन्स लायफ्स समज तुज्या भुरग्याक राग येता जाल्यार तुका बरें दिसना नो प्रॉब्लम पूण फायंड आउट वाय इज युअर चायल्ड फिलींग एंग्री वाय इज युअर चायल्ड फिलींग सॅड विदाउट जजींग द चायल्ड खूब फावटी आमी कितें आमकां कितें दिसता की आमी आवय बापूय जावन आमचो जॉब कितें आसा आमचे भुरग्याक हॅप्पी दवरपाक 24/7 आमच्या भुरग्याक आमी हॅप्पी दवरपाक जाय म्हणटच आमी आमचे भुरगे सॅड जातात तेन्ना आमी कितें म्हणटात सॅड जायनाका हॅप्पी जाव तूं कांय जावंक ना तुका हें मेळोंक ना कांय जावंक ना वी हॅव टू जस्ट लिसन टू द चायल्ड अँड द चायल्ड इज फिलींग सॅड येस इट इज सॅड वेन यू हॅव टू गो टू स्कूल in the morning and when you'd rather stay at home and watch TV. That doesn't mean you stay at home. You have to go to school. But yes, it is sad. You feel sad. That's okay.
आमी आपले भुरग्याचे भावना जे आसा ओळखता तेन्ना आनी एक्सेप्ट करता, ओके, दॅट हेल्प्स द चायल्ड टू बी ओपन अबाउट देयर फिलिंग्स. पूण समज आमी भुरग्याक सांगतात तूं केन्नाच रागार जायनाका, तूं केन्नाच सॅड जायनाका, सगळो गो तूं हॅप्पी जावपाक जाय, मागीर ते जे फिलिंग्स आसा भुरगे भितर लिपयतात, सफोकेट जाता. आनी दुसरें हांव सांगूंक सोदता की खूब फावटी भुरगे आपले बिहेवियरान दाखयता आपले फिलिंग्स कितें आसा ते. आमकां येवन सांगिना म्हाका बरें दिसूंक ना या म्हाका हांव फ्रस्ट्रेट जाला, पूण आपले बिहेवियर्सान आमकां दाखयतात. म्हणजे मारूंक येता या मिसबिहेव करतात या आमचे आयकना, तेन्ना तेजे पोंदा फिलिंग्स कितें आसा ते आमी सोदून काडपाक जाय. आनी आमी भुरग्याक सांगपाक जाय पळय तुका वायट दिसलें जाल्यार, तुका कितेंच म्हणजे बरें दिसना जाल्यार येवन म्हाका सांग. आय मे नॉट एग्री विथ यू, तूं कितें म्हणटा तें गोडेक हांव करचें ना, पूण म्हाका सांग. आनी भुरग्याक ट्रस्ट आनी म्हणजे कॉन्फिडन्स मेळटा तेन्ना की हांव कितेंच घेवन म्हज्या पेरंटा कडेन उलोवंक शकता आसा, तेन्ना भुरग्याचे भितर कितें घडटा तें आमकां कळटलें. म्हणटच इट्स व्हेरी इम्पॉर्टंट फॉर पेरंट्स एंड फॅमिलीज टू हॅव दिस. सेकंड, इन स्कूल्स आमी टिचरीक प्रिंसिपलाक सगळ्यांक शिकोवंक जाय की कितें आसा, as far as possible स्कुलान भुरग्याक सक्सेस मेळपाक जाय, नॉट ओन्ली इन एकेडेमिक्स, पूण सगळे भुरग्याक कितें तरी म्हणजे गुण आसा, कितें तरी टॅलंट आसा. So you have to pinpoint that and also focus. We have to build that. So that a child, even if they fail in an exam, तांकां दिसना की हांव युसलेस म्हणून. मॅडम एक मातसो डिस्टर्ब करता, फोन आयल्लो आसा आमकां. हॅलो हॅलो, या आय एम एना फ्रॉम मार्गम. या एना, हॅलो, म्हाका कितें दोत्ता न्हू, कितें उगडास म्हणून आनी दिसांव चड उगत करूंक जायना. हॅलो, वॉट इज युअर एज? 18. 18. Okay. Okay, this रोकडो विसरता. Again it is back to us. Okay. As I said, I'll go back to the understanding. Okay. For memory, the best thing to help memory is to understand what the concept, and then one can practice it and memorize it. Second is that we get tired. आता समज भुरगे दिसभर स्कुलान आसा, येवन जेवता रोखडेच होमवर्क करपाक बसतात, जायना. भुरगीं खेळपाक जाय, खेळपाकूच जाय. कित्याक आमी खेळटात तेन्ना फक्त आमचे बॉडी न्हय, आमचे मनान बी फ्रेश जातात. आनी आमचे मन फ्रेश जाता तेन्ना जे अभ्यास आमी करतात ते बरे भाशेन जातात. ग्रास्पिंग पावर. देखून अभ्यास करचे पयलीं भुरग्याक मातसो उगत रेस्ट आनी खेळपाचे चान्स मेळपाक जाय. ओके. थर्ड थिंग इज वेन वी लर्न, ते जे आमी मल्टी सेन्सरी म्हणटात, चड करून आमी फोकस दितात विज्युअलाचेर, म्हणजे टेक्स्ट, रीड अँड रिमेंबर. पूण दॅट्स नॉट द ओनली वे टू लर्न. We can use music, we can use pictures, we can use doing things. Okay, so for example, you want to teach small child about circle. Okay, what is the shape of the circle? भुरग्याक सांग, ओके, हे रुमान कितले सर्कल्स आसा, घड्याळ आसा या ग्लास आहा, बँगल आसा. म्हणटच भुरगे अशें एग्जाम्पल दिवंक जाता तेन्ना तुका कळ्ळें ते भुरग्याक म्हणजे ते कॉन्सेप्ट समजले. आनी वी आर युजींग मल्टी सेन्सरी मेथड्स. सो अँड द लास्ट फॉर एन 18-year-old वूड बी टू ड्रॉ वॉट वी कॉल मायंड मॅप्स. मायंड मॅप्स म्हणजे कितें, जे आतां सगळी जानकारी म्हाका याद करपाक जाय ते हांव एकाच पेजाचेर इन अ map form I write. So in the middle will be the topic which I have to learn. आणि तेजे सब टॉपिक्स किती आसा आनी ते स्मॉल पॉइंट्स, important points किती आसा ते हांव बरोवपाक जाय. I can use a different color and I can even draw little drawings over there. So at one glance I have all the information in front of me. In fact, basically that I do sometimes because it is difficult to remember so many. Exactly. So I still practice. Okay, I draw some small like say what are the code of conduct, like what are different. There are some 7, 8. So okay, like or 14. So I said okay, this drawing, and something like that. Small this thing. Yes. Madam, we'll take a small break and start. एक लहानसो break घेता आम्ही आणि परतून सुरू करता.